केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या हातान मोपा लिंक रोडाचे उक्तावण पूल मोपा विमानतळ राष्ट्रीय महामार्गाक जोडपी आकर्षक लिंक रोड येरादारीक उक्तो। मोपा लिंक रोड गोंयाक मोदी 3.0 चे पहिले गिफ्ट। लिंक रोडाच्या उक्तावणा उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो, काय थळाव्यांक अजून लुकसाण भरपाय ना, सरकार खंय विचार करता। ब्लॅक स्पॉट ऍक्सिडेंटांनी लोक सोंपतात, खासदार श्रीपाद भाऊ म्हणटा केंद्रीय मंत्री गडकरीन लक्ष घालचे, धारगळे अंडरपास जाय, बाकीचे ब्लॅक स्पॉट काढचे। मालपे नयबाग नॅशनल हायवेचेर पालसणाक कोसळपाच्या घडणुकेची जातली चौकशी, खर कारवाय करतले गडकरीची शिटकावणी, धारगळ पेड्या नयबागात अंडरपास। गुवारात दिवचले वाडावलच्या दूधकाराच्यो 11 म्हशी व्हावल्यो, 7 लाखांचे लुकसाण, आधाराक सरकाराक उलो। एकवीस नोव्हेंबर सावन 45 दीस एक्सपोजिशन पोवप येवपाची सरकाराक अपेक्षा, इंटरनॅशनल गेस्टांक बरी सुविधा मेळची म्हूण तयारी, मुख्यमंत्र्याची आर्चबिशपाकडेन चर्चा। कोलवाळे पुलिशेन रियल इस्टेट एजंट एक्टर गौरव बक्षीक मंत्री निळकंठाकडेन दादागिरी केली, गैर वागलो म्हूण केली अटक। बक्षी म्हणटा बेठोच इशू वाची वार्ता केल्या। दिवचलेचो व्हाळशी वाठादेव बायपास मार्ग ऍक्सिडेंट झोन जावचे आदी उपाय करात, काँग्रेसीचो मेघश्याम राऊत तिरडी आंदोलनार, रस्त्यार सिग्नल घालात मागतात लोक। फुडल्या 5 वर्षात हॉस्पिटॅलिटीत 2 लाख नोकऱ्यो तयार जातल्यो, तरणाट्यांनी आपली स्किल वाडोवन संधीचो लाव घेवचो, 5% तरणाटे हॉस्पिटॅलिटीत, मुख्यमंत्री उलयलो। एक पेड़ माँ के नाम उपक्रमा सकल शाळेच्या भुरग्यांक झाडां लावंक प्रोत्साहित करचे, शिक्षण खात्याचो शाळांक सर्क्युलर। तेरा जुलै मेरेन गोंयांत ऑरेंज अलर्ट, सिजनल पावस 65 इंच पार, सरासरी परस 27% माय, सप्तकाभरा उपरांत गोंयांत सूर्यदर्शन, उटंगराचो विसव। अनमोल फोंडाऱ्यांच्या मार्गार म्हालाचो ट्रक पडिल्ल्यान दिसभर ट्रॅफिक अडकलो, सकाळच्यो गाडयो सांजे गोंयांत। गोयच्या वीज खात्याची 1912 हेल्पलाईन तात्पुरती बंद, लाईट गेल्यार कागाळी खातीर खात्यान जारी केले तात्पुरते संपर्क क्रमांक। सर्वोच्च न्यायालयान नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करपाविशीं याचिकांचेर सुनावणी धुकल्ली। 18 जुलयाक केंद्र सरकार सीबीआय म्हणटा पेपर लिकाचो व्हिडिओ फेक। गोवा माइल्स टॅक्सी आणि खाजगी टॅक्सीकारांचे पेडणेच्या आमदाराच्या दारातच पेटले, भाड्याच्या रेटीचेर वाद पडलो केस्तांवार, आमदाराची मध्यस्थी, इशू सोडवपाचे उतर। एक्सायज पॉलिसी केशीत ईडीच्या समन्सा आड अरविंद केजरीवाल दिल्ली हायकोर्टात, सुनावणी 9 सप्टेंबराक। भारतीय क्रिकेट टीम 2025 वर्षाच्या आयसीसी चॅम्पियनशिप ट्रॉफीक पाकिस्तानात खेळची ना, बीसीसीआयचो निर्णय, मॅची दुबय वा श्रीलंकेत शिफ्ट करच्यो म्हूण आयसीसीक चीट। पाकिस्तानाच्या पेशावर एअरपोर्टार सावदीची फ्लायट लँड जाताना फ्लायटीक लागलो उजो, पॅसेंजर सेफ। राष्ट्रपती भवनात सायना नेहवाला बरोबर बॅडमिंटन खेळली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, नेहवालाचे राष्ट्रपती भवनात लेक्चर, खेळाचो व्हिडिओ व्हायरल। श्रीलंकेच्या नौदळान परत 13 भारतीय नुस्तेमारांक केले अटक, हे आधी 1 जुलयाक आनीक 25 नुस्तेमारांक घेतिल्ले ताब्यात।